तरी वयतलो ह्यो आणि केन्ना तरी आम्ही बऱ्या भाशेन ब्लॉगिंग करतली काय वाज शेख सो बाय हे कंडिशन गाडयेचे सो व्हेरी सून म्हाका लागून दोनूय म्हाका इक्वल कित्याक सांग दोनूय आहेत माझी मेहनत करून बरी प्रैक्टिस करून ह्यो जिंकलोल्यो. तो ये अविनाश की गाड़ी आप देख सकते हैं एकदम क्लीन चकाचक, लेकिन अभी ये गाड़ी है फुल लेक के अंदर. तो ये भी गाड़ी चालू है, अभी कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं प्रॉपर. और हमारा थर्ड लेवल है वो टोटल हमारा जाता है. तो गाइस अपन म्हाका बरो दिसान आसलो म्हणून अविन म्हाका बरो गरम गरम सूप केला. सो बाय हे कंडिशन गाडयेचे सो व्हेरी सून कमिंग अप विथ न्यू लुक फुल पॉवर. आणि गाडयेचेर कोण काम करता तो पळय माझ्या मिस्टर डॉक्टर गाडयेचो. सो गायज ही एरोक्साची माझी प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ. बाईक माझी ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी असा. सी द कंडिशन नाव वेट फॉर द अपकमिंग लुक गायज. हे जे गाडयेचें काम आसा खबर आसा सो व्हेरी सून. सो गायज माझी एरोक्स न्हू ही प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ ही आता वॉइस ओवर करून तुमकां दाखयता. खूप दीस पयलीं काडल्या हांवें व्हिडिओ ही आनी बायक माझी आयचे डेटीक ऑलमोस्ट रेडी जाल्ली आसा. एंजीन बीन अपग्रेड केल्लेलें आसा हांवें. फक्त म्हाका टेस्ट मारूंक जाय की टॉप स्पीड कितली आता आनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो पेंट करच्या पयलीं मॉडिफिकेशन करच्या पयलीं पळय एरोक्साचें हें कंडिशन आसलें. सो अशी आसली पळय सारकी स्क्रॅप कशी आनी मागीर पळयत जाल्यार तुमी शॉक जातली. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि कालची तुम्ही कालचो व्लॉग तुम्ही माझो पयला आसतलो न्हू. ओला घेवन गेल्लो हांव पाणयान आनी खूब जाणांनी म्हाका भरपूर कॉमेंट केल्लेले आसा आनी इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज केल्लेली आसा रिगार्डींग दॅट व्हिडिओ. आनी ह्याच खातीर हांव हेजो पार्ट 2 घालता आनी ती बीन एक्स्ट्रीम लेवलाचे सारके. ते तुम्ही पहिले ते इल्ले उदीक आसले. आता जी तुमकां व्हिडिओ घालता ती एक्स्ट्रीम लेवलाची सारकी. इतले उदीक सारखे गाडयेक इतली भितन ओला आसली सारकी. सो पळयात वचा आनी. बाहेर सरा ना. काढ एक बरोबर तुझा फोटो फोटो काढे. होय बरं मास्क होतं भायल्यान गेले आणि मग त्यावेळेस भायल्यान घे फोटो Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल. हमने गाड़ी पूरी वाटर में डीप की है. तो ये अविनाश की गाड़ी आप देख सकते हैं एकदम क्लीन चकाचक, लेकिन अभी ये गाड़ी है फुल लेक के अंदर. तो ये जरा ऊपर है, इतना ही ऊपर है. तो इसमें अभी तो कोई जरा डीप नहीं किया है. तो दूसरा हमको देख सकते हैं आप. हमने लेवल वाइज रखा है, थोड़ा अंदर और पूरा अंदर गाड़ी. तो एक अब देख सकते एक लेवल है, एक फर्स्ट लेवल. तो ये थोड़ा ऊपर है, इतना डीप नहीं है. तो गाड़ी अभी भी चालू है, कुछ इशू नहीं है. और ये सेकंड लेवल है जिसमें आप देख सकते हैं फुल हमारी जो बैटरी है वो डीप है वाटर के अंदर. तो ये भी गाड़ी चालू है, अभी कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं प्रॉपर. और हमारा जो थर्ड लेवल है वो टोटल हमारा जाता है पूरा गाड़ी अंदर. मोबाइल होगा. तो ये थर्ड लेवल है, आप देख सकते हैं फुल बैटरी प्लस एक ट्रंक थोड़ा है हो गया अंदर. लेकिन पानी आप देख सकते हैं थोड़ा ही अंदर आता है. अगर अब इससे थोड़ा और अंदर जाएंगे तो फुल पानी आपका ट्रंक भर जाएगा पानी से. ऑलरेडी पानी उसके अंदर गया है. यू कैन सी वाटर ड्रॉप्स इनसाइड.
ऑलरेडी गया है अंदर। ये देखो इसका डॉक्यूमेंट भी पूरा ये हो गया है ऑलरेडी। एक बात पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे ये देख के या पेट्रोल गाड़ी? श्योर 100%? श्योर 100%। गाड़ी है गाइस इसमें देखिए पूरा पानी भर चुका है, डिक्की पूरी डटी हुई है, पर गाड़ी को कुछ भी इश्यूज नहीं है। गाड़ी अब तक चालू है। ओला हैज मेड रियली गुड जॉब रिगार्डिंग दिस। ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी इश्यूज नहीं है गाड़ी में। एवरीथिंग इज वर्किंग, एवरीथिंग इन वर्किंग कंडीशन, कुछ भी इश्यू नहीं है। ये देख हे पळय परफेक्ट काम चालू आहा पळय, सारकें घासप पुसप सारकें। आनी तुमी गाडी करता न्हू मॉडिफिकेशन जाल्यार एक परफेक्ट जाग्यारूच करा। पेंटराक पासून दिता जाल्यार बरोच पेंटर यूज करा, नाजाल्यार तुमची गाडयेची वाट लागतली, इतली हांव गॅरंटी दिता। विला किधर जा रहे हो रे भैया बिल लेके? हाँ जन्नत की सैर। हाय गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज आयज आमी न्हू खंयसर घरातली भायर सरोंक ना आनी पळय ह्यो राहुल आयज येयल्लो आसा आमगेर. कित्याक ते तुमकां सांगता, राव दाखयता, एकूच मिनिट. पळय हेजो रिजन यो, आता नोव्हेंबर म्हयनो जायत येयलो तरी पूण ह्यो पावसूच वचना. केन्ना तरी वयतलो ह्यो आनी केन्ना तरी आमी बऱ्या भाशेन लॉगिंग करतली काय. वाज शेक. आणि पळय हेका डान्स करता पळय, हेका लागला भूत. ते माझे आणि एकूय हा पळय गायज तुमकां दाखयता हांव. पळयात गोल्डन दिसता की गोल्डन दिसता, आमकां कमेंट करून सांगा. हय म्हाका लागून दोनूय म्हाका इक्वल. कित्याक सांग, दोनूय हांवें म्हाजी मेहनत करून बरी प्रॅक्टीस करून ह्यो जिखलोल्यो. केन्ना सांग, 4-5 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव कराटेक वयतालें तेन्ना. आनी हे न्हू राहुलाक गावलें आनी राहुलान कितें केलें सांग, हेका बरें क्लीन केलें पळोवंक शकतात. आनी ती आतां काडून तेणें बरी हॉलान दवरल्या. लोकांक कशें कळटलें काय खंय न्हू रे. हे पळय दीदी, तू ये स्मार्ट वॉच न्हू. हां हे पळय हेतून दीदीन चार्जिंग केलें. मोये मोये दी चालू जायना. चालूच जायना. अरे रे मोये मोये झाले. मोये जाले, आमचे वॉचूच चार्ज जायना आनी घालूकूय नासले कितले दीस. तेणी पयले आनी चार्जिंगेक बी लायले तेका न्हू रे. जायना ती पळय. जाले जाले जाले. हे पळय जाता. हे पळय जाता ऑन. आनी गायज हांवें आयज कितें केलें, सगळ्या घराची सफाई केली. पळय ह्यो पावडर हांगाता, ह्यो हांवें आत्तां तोंडाक लायिल्लो मातशें क्लीन दिसूंक जाय म्हणून. हे पळय हेजी वयली कवरां बिवरां काडली, धुवपाक उडयली. आनी हे आहा ते अवीचे सगळे गाडयेचे सामान, हेका काय हांव हात लायना, मागीर तो म्हाका तापयतलो. मॉडिफिकेशन. हय मॉडिफाय कितें? मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन. हे पळय स्टार्ट. आनी गायज भायर पळोवंक शकता कितलो पावस पडटा तो. आनी सगळें उदीक आमच्या घरान येयल्लेलें आसा. अशेंच जाता कित्याक की रस्तो पळयात वयर आसा आनी आमचें घर न्हू खूब खूब सकयल आसा. पण सगळो झड बी सकयल येता. गायज आमी न्हू बसलो टायमपास करता आनी कांयच करूं शकना. भायर न्हू व्हडलो पावस येता. ते पावसान आमी भुरगीं खंय म्हणून वयतलीं. बश्टे भिजोवंक जातलें आमकां, मागीर थंडी बिंडी जायत जाल्यार. त्या खातीर आमी आयज घरानूच घरानूच वाज हयशेक न्हू रे. नाजाल्यार आमचो बरो प्लॅनिंग आसलो. आमी फिशिंगेक केन्ना वयतली राहुल? फाल्यां. शुअर तू? शिवाक सांग रे आमी फिशिंगेक या म्हणून. बस हांगा बस. शिवाय
शिवाक कितें गॅरंटी ना शिवाचे. हांवें सांगितलें शिवाय येतलो शिवत. हय सो गायज जाला कितें सांग हेजी आनी मातशी शिवाची न्हू टाळटाळ जाला कळ्ळें तुमकां त्या खातीर ह्यो कितें म्हणटा सांग शिवा नाका म्हणून. हांवें खंय सांगलें शिवा येवचो ना हांवें सांगलें. शिवाक हांव आपयत न्हू जाल्यार शिवा 1000% येतलो. तुमकां कितें दिसता शिवा येतलो काय ना? येतलो. या मरे आमी कितें काडपाक या फिशींग कितें व्हरचें पडटलें पयलीं? चिकन चिकनाचे पाय ना चिकन ओनली चिकन नॉर्मल चिकन चिकन आणि फिश स्मॉल आणि ही जी फिशिंग रॉड आहा तुमचे कडेन यस एक्स्ट्रा आहा? 2 2 आहा. तुझे कडेन 2 आहा माझ्याकडे एक आणि शिवाकडे शिवा कडेन 1 आहा. या मरे आमी बरें तर. मला वयता पूण थंयसर मगरमच आसात जाल्यार ना ना मरे. आणि कुल्ल्यो काडटाले कितें व्हरोंक जाय? खबर सो गायज आमी न्हू आतां प्लॅनिंग करतली पयलीं शिवाक बिवाक फोन मारतले आनी सांगता की बाबा आमकां आयज फाल्यां आमकां फिशिंगेक वचपाक जाय म्हणून. आनी तुमकां खबरूच आहा न्हू फिशिंगेक वयता जाल्यार पयलीं इजाजत घेवची पडटली. मेन हिरो कोणाची रे भैयाची न्हू रे. पयलीं तेजी परमिशन घेवची पडटली. तो हय म्हणटा जाल्यार ना तेका सांगिनासतना समज फिशिंगेक वचात जाल्यार ह्यो मागीर आमचो कुणेर काडटलो टाय फीस. सो गायज हो पळय आमचो फ्लोर हांगासर न्हू आमी फाटीं पेंट केल्लो पळय तेका येयल्या न्हू आतां स्क्रॅचीस हे पळय. आनी हे न्हू ओय उठ रे. आनी हे पळय हे न्हू आतां कितें करूंक जाय सांग दुसरो लेयर मारून हेका बरो पेंट करपाक जाय. आतां दिवाळे पयलीं हेची तयारी करूंक जाय. सो गायज हांव आतां करता पळय वेजिटेबल सूप फूल पावर सारको. मॅकरोनी मॅकरोनी. सो गायज पळय म्हाका बरो दिसान आसलो म्हणून अवीन म्हाका बरो गरम गरम सूप केला. ही तरी हेतूर वेजिटेबल ना मिन्स टमाटा वयल्यान ऑर्डर केल्ले म्हटल्यार 1 वर रावली 2 वर रावले लास्टाक म्हणूंक लागले ऑर्डर कॅन्सल जाली खंय न्हू हांवें पावसा खातीर न्हू ते वा जयशेक. मागीर फुडें. सो गायज तुमी आयचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू खाजी न्हू सारकी फूल पावर. सो गायज आमी कितें आतां पावसाच्या दिसांनी भायर वचोंक मेळना आनी एका जोर आनी थंडी येयलेली आसा. तुमकां खबरूच आसा पावसाच्या दिसांनी मदींच गरमी मदीं थंडी क्लायमेट चेंज जाता आनी जोर थंडी हे गोंयांत चालूच आसा. सो आमी कितें चिंतले भायर 2 दीस सरया नाका म्हटलें. जे कितें आहा ते आमी प्रिवियस व्हिडियोज आहा त्यो तुमकां दाखयल्यो. आनी तुमी म्हाजे एरोक्साची व्हिडियो पयली आसतली न्हू सारकी कशी कंडिशन आहा ती स्क्रॅप कंडिशन. बट जेन्ना तुमी ती फुडसून पळयतले मॉडिफायड जाली काय इट लुक्स अमेझिंग. बारीक सारीक कितें कितें उरलां त्या खातीर हांवें ती व्हिडिओ आजून घालूंक ना. गाडयेचे कांयच अपडेट केल्या तितले कांयच दाखोवंक ना. सो हांव वेट करता. म्हाजे थोडे पार्ट्स जे आसा ते बॉम्बे कस्टम्सान अटकल्लेले आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें व्हिडिओ घालूंक ना. येस व्हेरी सून लदाख रायड मारपाचें आसा. मातशें जावनी आमचो वेदर क्लियर जावनी. हात कित्याक धरला हा तुजो हात म्हाका जड लागलो. वेदर मातसो क्लीन वेदर मातसो क्लीन जावनी टेम्परेचर मातसो सारको नॉर्मल जावनी मागीर वयपाचें फूल पावर पावपाक. आनी आयज केल्लेली हांवें पास्ता कितें केल्लें हांवें मॅकरोनी अशें आसता ते अशें रावंड एंगल्स ते मॅकरोनी सूप केल्लो आयज बरें वेजिटेबल बीन घालून. तुका आवडलो न्हू फूल पावर. ओके. आनी मागीर हांवें खाल्ले फ्रेंच फ्रायज भाजून. म्हाका खूब लायक फ्रेंच फ्राय ते खाल्ले मागीर. आनी येस कालच्या व्हिडिओन एक कॉमेंट येयल्लो म्हाका कितें म्हणटा ते ओला इज नंबर 1 डोंट टॉक नॉनसेन्स आनी डोंट सजेस्ट एनी स्कूटर इफ यू डोंट नो. बाबा तूं खंयचे दुनियेंतल्यान न्हिदोन येयला खबर ना. आमी 2 वर्सां 2.5 वर्सां जाली आमी ओला चलयली. आमी ओलाची आवय बापूय एक केल्लेले आसा. आमी इंडियेकसून चायना बॉर्डर मारलेली आसा ओला घेवन. डिफिकल्टीज कितें ते आमकां विचार. ओला कितें पळय ती आमी तितून दीस काडलेले आसा. ओला खंय जाता ते फॅक्टरीन वचोन येयल्लेले आसा. कोण करता तें जाणा. कोणाची कितें जालें आनी खंय घाण बसल्या ती जाणा आमी ते तुमकां सांगता.
ओलाची कशी बसल्या ती आम्ही सामकी जाणा. सो नाकारले ते कॉमेंट घालून तुझे हे शापात्र्या आमकां जोडोना न्हू. हय ते आमकां तुझे ती शापात्र्या जोडोन तू फुडें आनी हें करूं नाका. अमके आनी तमके करून तू ओला आतां चलयताय. आमी झोरोन काडली गाडी ती उदकांत पाणयान दोंगरांनी ऑफ रोड मागीर लो टेम्परेचराचेर हाय टेम्परेचराचेर सगळे. तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कॉमेंट करा आनी सांगा की इंडिया टू चायना बॉर्डराची एक व्हिडिओ घाल म्हणून म्हाजो एक ब्लॉग जाला हांव शुगर घालता. कॉमेंट करून मात तुमकां सांगचें पडटलें घालूं काय नाका पळय तें. हय आनी येस फाल्यां तर बरो वेदर आसा जाल्यार आमी भायर सरतली. आयज हांव एक्चुली वयपाचो आसलो कॅबिनागेर न्हू हय आमी कॅबिनागेर वयपाचे आसले सायबिणी पूण वचोंक पावले ना. हें बरें ना आनी पावस खूब खूब पडटा आनी कंटिन्युअसली तो वचून पावस. बाबडो भुरगो म्हाका सांगता प्लीज येवं नाका तूं खूब पावस आसा तुमकां वयपाक मागीर लेट जातलो. सो इट बेश्टें रिस्क कित्याक सारकें न्हू. आनी येस आयज मातशें हांवें बॅकग्रावंडाचें मातशें कितें म्हणटा तें ब्रायटनस वाडयल्लो आसा. अलग अलग ट्राय करया न्हू. खंयचो कॉमेंट खंयचो बॅकग्रावंड बरो दिसता लो लायट डार्क लायट ते म्हाका कॉमेंट करून सांगा तुमी न्हू गो. हय आनी येस परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर तुमी घेतात जाल्यार मातशें अलर्ट रावा. सी एक सिंपल लॉजीक आसा. एक मिडल क्लास मनीस वयता आनी एक बायक घेता EMIचेर आनी ती 2 दिसांनी मोडटा आनी 4 म्हयने तर सर्वीस सेंटरार तिका फुकट EMI भरचें पडटा जाल्यार जस्ट इमॅजीन खंय तरी तुमकां तो लॉस न्हू. सारकें तुमी चितले कितें पेट्रोलाचे पयशे कमी करतले म्हणून पूण जालें कितें गाडी घेतली 5 म्हयने सर्वीस सेंटरार ती कुसता प्लस तुमचे EMIचे पयशे वयता आनी प्लस तुमी तुमची पयलींची स्कूटर घेवन भोंवता पेट्रोल घालून. सो तेजे 4,000 प्लस तुजे पेट्रोलाचे 4,000 8,000 वेस्ट ऑफ मनी. सो त्या खातीर तुमकां सांगता स्टडी करा. सिंपल एनर्जी आहा बरी आसा. तुमकां जाय जाल्यार घेया तुमकां फोर्स कोण करिना. तुमचे कडेन पयशे भरल्या जाल्यार गो फॉर अल्ट्रा वायलेट. TVSचे येवपाचे TVSची एक्स येवपाची आसा. TVSची एक्स आसा ती सारकी डुकाटी कही दिसता ती घ्या. iQube म्हणून एक TVSची येता बायक इज रियली गूड बट तेजे भितर जे सर्वीस सेंटरार भुरगे आसता तेंचे कडल्यान म्हाका म्हायती गावल्या की डू नॉट बाय दॅट स्कूटर म्हणून. कित्याक खंय मोजसून ही बायक न्हू जाल्यार मोजसून खंय चेसी अशी मोडटा खंय एक्सिडेंट नासतना आतां अशी मोजसून हें जाता खंय. सो आय डोंट नो. हांवें मागीर युट्यूबार सर्च केलें पळयलें जाल्यार खरेंच जाला. तुमी तर आयच्या डेटीन इलेक्ट्रीक घेता गो फॉर इट. तुमी ओला घेवंक सोदता गो फॉर इट. इट इज अप टू यू. तुमकां तर कॅपेसिटी आहा शोरूमाच्या जाग्यार भायर रावन मायक घेवन बोळा मारपाक अब भी ठीक करके दे दो अपनी गाडी अब भी ठीक करके दे दो जाल्यार तुमी वचा आनी ओला घेयात न्हू. आमी तुमकां कांयच म्हणिना. तुमचे पयशे तुमची मेहनत. अपना क्या जाता है अपना तो कुछ भी नहीं जाता है. सही बोला की नाही. आणि येस आयचो व्लॉग तुमकां आवडला आसतलो डेफिनेटली आवडला आसतलो. हे माझे मेमरीज पयलींचे जे हांवें ओला घेवन खाजी घातलेले आसा पळय ते आतांच्या डेटीन तसले कांय करूं नाका. हांवें केलें इट इज अ मिस्टेक. सो डू नॉट ट्राय एट होम डू नॉट ट्राय विथ युअर फ्रेंड्स. आनी हेज्याकून एक्स्ट्रीम लेवलाचे वॉटर टेस्ट केल्लो आसा आमी. तोय जाय जाल्यार तुमकां व्हिडिओ म्हाका कमेंट करा हांव डेफिनेटली घालतलो व्हेरी सून. आनी येस लदाख रायड म्हाजी कन्फर्म आसा. परत एकदां तुमकां सांगता दोज हू आर इंट्रस्टेड टू कम फॉर लदाख रायड म्हाज्या वांगडा जाल्यार प्लीज तुमी सांगा म्हाका मॅसेज करा आनी आमी एक डिसायड करया टायम पिरियड काडया आनी पयशांचे कितले जातले म्हणजे वचोन येवपाचे ते पळोवया आनी मागीर आमी फूल पावर भायर सरपाचें काम करया. आनी वाटेर चलयतले खंय गाडी हे हांव चलयतले हांव गाडयेर न्हिदतलो धूम धूम कसो धूम हांव बसून वयतलो न्हू सुशाक फूल पावर एक फकाणां दिसता. सोड जोक्स अपार्ट. व्हेरी सून आमी वयपाची आसा आंटीगेर. केन्ना कितें डेट बीट हांव कांय सांगचो ना. म्हाका तिका मदत करपाची आसा. लोक करता व्हेरी गूड. तुमी करता व्हेरी गूड. तो करता व्हेरी गूड. तें करता व्हेरी गूड. हेणी केलें तेणी केलें व्हेरी गूड. म्हाज्या वाटेंतल्यान म्हाका करूंक दी. दॅट इज माय मर्जी. म्हाजी वीश ती सारकें. सो तो चर्चींतल्यान ती दितली. म्हाका खूब कमेंट येता की वाय यू आर गोईंग तूं कित्याक हेल्प करता. मागीर अशें कमेंट येता की हू गेव यू मनी हाव यू आर गेटिंग सो मच टायम टू गो एंड हेल्प.
दॅट इज माय कन्सर्न बाबा. आय लुक आफ्टर इट, डोंट वरी. तुमचे चर्चींतल्यान खंय ताका हेल्प येयली जावं येयल्या आसतली जावं येतली ती येवनी, हांव म्हाजे कडल्यान करता हेल्प. माझे थोडे भाव आसात ते हेल्प करूंक सोदता. सो लेट मी डू इट नो. हांव व्हेरी सून त्या आंटीगेर हेल्प करपाक येतलो. आनी येस, व्हेरी सून म्हाका हेल्प करपाचेंच आसा. आनी दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्राईब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते न्हू. आनी मेळटा तुमकां एक नवी व्हिडिओ. टील देन बाय बाय. गुड नाईट. आमी पळय ह्या बोवाळान 5K सबस्क्रायबर कंप्लीट हे कितें म्हणटा ते आमचे सेलिब्रेशन करपाकूच विचारली. पावसान खंय भायर सरोंक मेळटा. करया मग. करूया. कोण कोण इंटरेस्टेड आहा कॉमेंट करून सांगा. बाय बाय. आणि खूप कमेंट करा, खूप. दे ना माझे. चष्मा दे माझे. मैं अंधी हो गई माँ. मैं अंधी हो गई. मोबाईल